नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसन हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आज आमी हांगा जीएसपी लोकाले लग्ना वेळारी मुंजी वेळार म्हणजे होव्यो सांगच्याक वट्टू जाल्याची आमी 4 जण आसाची तांगेले एक गुर्तू करून दिता. ही दीपा नायक कुमठासान उत्तर कन्नड. तदनंतर मरोळी सबिता कामत हांणी मंगळूरसान. तदनंतर मंगळूरसान विमला कामत. अशी तुमकां सर्वांक हे कार्यक्रमाक अनेक पंत स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. तर हांगेले एक सांचो परिचय हांव करून दिता. तदनंतर आमी होव्या बद्दल उलोवचा सुरू करें. हे मेगे सांगाते आसा हे श्रीमती दीपा किरण नायक कुमठासान. तर तांकां कसुती विणकाम हे सर्व आवडीन करताची. घरच्या आंगणांत फुलां झाडां थोडे थोडे तरकारी रोवचे तांगेल हव्यास. रोटरी क्लब आणि अशी इतर 2-3 संघ संस्थेची तांणी सदस्य जावन आसाची. सर्व सक्रिय जावन तांणी थंय काम करते आसाची. तदनंतर मरोळी सबिता कामत. नमस्कार तुमकां. हांणी लेखिका कवयत्री अनेक नाटक तांणी बरयल्याची. तांतू तांणी काम केल्लें आसा. 3 भाषेचे सिनेमांतू तांणी काम केल्या. समाज कार्य तांणी सक्रिय जावन करताची बहुविध प्रतिभे अशी म्हणीत. तदनंतर विमला कामत हांणी बी मंगळूरसानची. तांणी जीएसबी महिला वृंदाचे मेंबर मागशी तांणी ताजे प्रेसिडेंट बी आशिल्ले अशी आयकता. नाटकांत भाग घेताची. रुची रांदप करताची. रांदपा स्पर्धेंतू तांणी भाग घेताची. लग्ना विधीचे अनेक कार्यक्रमांतू हांणी भाग घेतिल्लो आसा. तर तुमकां सर्वांक अनेक पण स्वागत आणि आमी आतां सुरू करया. हो बी म्हळ्यारी लग्ना वेळा दांते मांडून म्हणची आमगेल परंपरे पद्धती जाल्यार आतां उट्टू लोकां लेगीत साधारण दुड्डू आसा, टेक्नॉलॉजी आसा, कार आसा, घर आसा जाल्यार वेळ ना. पयले काळाक 9 दिवस ना कडी 7 कडी 5 कडी 3 अशें करून लग्न जाता आशिल्ली. तेन्ना ते बरे रितीन आईल सोयऱ्यांगले मनोरंजन बी जावका आणि चेल्ल्याकार हांगेन तो एक संतोष मोग निर्माण जावका म्हणून कितकी हे होव्याचे कार्यक्रम सुरू जाल्लो. आत पळया ते एक दांते हे पहिले काला बायलान वापरचेची. 2 फातर गोल दांत्याचे ते म्हळ्यारी होरे धोकल कितकी अशी आमकां दिसता. आणि ताका एक वयर खुंटी उरता. ती खुंटी जिवनांतू जावक आशिल्ली प्रीती आणि संतोष अशी ताजे एक प्रतीक कितकी म्हणून दिसता. तर उडदामूर्तू एक पहिले काल आमकां आतां पुस्तक आसा. हो बी म्हण गो म्हण भितर तुगेल्या पुस्तक आसकी मेगेल्या पुस्तक आसकी म्हणून आमी शोधून तांतू मार्क करून आमकां जावक आशिल्लो होवी विंचून म्हणटाचे. पहिले काला बायलांल्या पुस्तक ना, मोबायल तर नाची ना. तांणी तांगेल प्रतिभे अशी करून दाखयत आशिल्ले. लग्ना मांडवान गेल भितर तांगेल एक ऑब्झर्वेशन म्हळ्यार उट्टू कणीन लक्ष दिवन पळोवन कोणा लागीं उलोवचे धैर्य आसा, पळोवची एक कल आसा ते पळोवन तांणी सांगत आशिल्ले. आनी खंयचे कारणाक एक सुरवात करका लेगीत देवाले हाच्यान सुरू करतात. त्या खातीर एक दिपा आतां थंय आमगेल उत्तर कन्नडा वटेन देवाले म्हणणी म्हणू सुरू करता नवे त्यो खंयच्यो म्हणून तूं सांग. वय तू म्हळी म्हण की खंयचे एक बरे कामाक वचता जाल्यार देवा याद करूनच आमी मुखार हेजी घालताची. तशीच आतां एक हांव 4 म्हणणी सांगता देवा वयले. दांते मांडया तांदूळ सेसया लक्ष्मीक बसया कारणाक. दांते मांडया दांत्याक राटिबे सर्वजना उभे कारणाक. सर्व देवा पुसून कुलदेऊ होडू तानी दिल्ली मणी कारणाक. लक्ष्मी नरसिंह देवाक गुंजी वर्ण दोळे
चित्त दिवनू पळे कारणाक. हा आता सबिता का तुम्ही कशी सूर करचे? आम्ही तशींची गणपती लोडगास काणो हा ते विमला तू सिद्धिविनायक विमल सांगत पळय सिद्धिविनायक ओटू सांग. सिद्धिविनायका नमन करता तुका स्वरुदी मका होवी म्हणशाक. गणपती देवा वचू नका बैस चित्त दिवनू बैस कारणाक. सर्व देवापासून कुलदेवू होडू ताणे दिल्ली म्हणली कारणाक. दांते मांडया दांत्याला या टिबे सर्वजन उभे कारणाक. दांत्याला या कुंकुम उडदाला या तेल माग्या अयपण देवाला गी. 5 जन येया उडदा तेल लाया वरांक बसया कार्याला गी. 5 हात लाया उडीद बरबरया द्यावान करता मन कारणाक. उडीद बरडूच्या कुंटे लायला पान द्यावान केले मन कारणाक. दांते चंद दिसता उडीद बरबरतना जीवन चंद दिसता सुखांत असताना. कष्ट सुख म्हणल्यार दांत्या पावलावरी तृप्तीच्या दारारी घुंकाते दांते. बामणू बायल ते दांते पावलावरी प्रीती म्हणजे कुंटी घालकाता. प्रीतीची कुंटी घालतान तांतू तृप्ती मिळता. सर्वांत मेळ चलतान सुखा कळता. सर्वांची मिळणू चलतान सुख कळता. अशी ऐकूच्या अगदी खुशी झाली. हांव लग्ना म्हणटा की कसं वय ते वर्डिके वळ्यार म्हणटना तशींची मुंजी काय तशी म्हणो ताका ಸ್ವಲ್ಪ मी चिरडाक मुंजीची ते विंगड म्हणो अस पळय. 5 जन येया उडदा तेल लाया वरे ताक बसया मुहूर्ताक. बापय दिता उपदेश आवय घालता भिक्षा आवय बापय होड बाळा तुका. कुडी काढला शेण हुंबरा लायला गांद सर्वांक दिवका आनंद बाळा तुवें. गायत्री देवी होडी आमगेल खातीरस तुवें सदा तिका मानू दिवका. हांगातही बोनो वेळो काडू नाका संदी कोरच्या केदनाय विसो नाका. मुंजी केल्ली म्हणू नुत बैसू नाका देवा पूजा तुवें केदनाय कोरका. म्हळ्यार आतां चेडवांक शिकची मुखारी देवा पुजाय गोतना संदी गोतना गायत्री मंत्र म्हणच्या पुरचत ना. त्या खातीर ताका उपदेश दितना सांगचे कसं जाल्यार हे विसोर नाका म्हणून. इत्या गोतूस हे तांणी केल्यार माते मुखारसून व्हरता. बरोबर नाही नसल्यार इतू तू लक्ष गटल्यान करचीचे मुंजी करची. उपदेश गोतना केलो उपटी पळोवका बापय ना उपदेश दितना बापयक उपदेश कळना आसता. भट मामान तोंड घालेन कितली कडेन आसा न्ही सांगिले हांवें. त्या निमित्ते चेडू आतां जे आमी बरे ज्ञान दिवका. आणि आमगेल मुंजी करची म्हळ्यार ते गायत्री मंत्र म्हणका म्हण. गायत्री मंत्रात इतलय शक्ती आसा. शक्ती असता तांकां बरें ते केल्यारी जाल्यार त्या वयार तांकां कळना अशी होवी रूपान उपदेश करून आमी सांगचे पडटा. तर दिपात आमी बी मुंजी वेळार म्हणच्यो तुका तुम्ही सांगिले म्हणकीची आतात होड जाल तशी चेडू सांगील आयकनाची म्हणू सान आसतना म्हळ्यार 8 वर्सार 9 वर्सार बेगीन सांगील आयकताच म्हणू तशी बेगी बेगी मुंज करच्याक आता सूर केल्या. तशें मुंजीचे एक 4 होव्यो हांव तुमकां सांगता. मुंजी केल्या म्हणू उगी बसू नाका देवा पूजा तुवें सद कर का. आमगेले कुडीन तू माणईच्यो दाळू संदी बसला बाळू गुंडू आमगेलो.
उडपी मठा मुखार राबल्या एक हस्ती, आईच्यान बंद मस्ती आकाशात गेली. वय अशी एक 4 होवी आसाची आमगे दिकान बी. ते डॉक्टर ज्योत्स्ना कृष्णानंद कामत म्हणून ना, त्यांनी आता नाची पण त्यांनी एक बरे लेखिका आकाशवाणीत मस्त काम केला. त्यांनी कितलीकी वर्ष संशोधन अभ्यास करून होव्याचे एक पुस्तक केल्या, सुरग्या सर म्हणून. त्यान तो कितलकी होवे मेळताची ते कोणी अगदी आमगे लोकवेद ना जावच्या ना अशी एक 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 कमी जात असा लग्नाची विधीतले. हे आमगेले परंपरेंत उरका म्हणून त्यांनी प्रयत्न करून एक बरे पुस्तक असा. ते खंय म्हणल्यार लोकांना एक पण तरी वाचित अशी म्हाका दिसता. आता पयलींच्या बायलांक होवी बरोवन काय तयार मेळना म्हणून हांव सांगिले त्या प्रकार त्यांनी लग्ना मंडपान मुंजी मंडपान गेले भितर थंगचे वातावरणानुसार म्हणटाची. आता लग्न मुंजी म्हण भितर सर्वजण तयार जाल्ले उरता, आभूषण घालिल्ले उरता, भांगर घालिल्ले उरता. ते भांगरा वयल्यान आभूषणा वयल्यान सुमार इतलो होव्यो आसाची. त्यो आतां आमी आयकुया. दुपा तुका कशें दिसता? पळय, नांका घाला नतू पोल्ल्यार पडली सावळी, कांत इली बावली चेल्ली आमगेली, पवनाचे सराक कुर्जात घाल्या बारा, घोवाल घर दूर चेल्ली तुका, एक पाया घेजे एक पायाक वाळो, गीताले भांगरारी सगळ्याल दोळो, आमगेले वासरीन तू आसा राशी वाटली, हात भोरून पटली यजमानीले. अशी 4 होवी आसाची. आणि मागे कणे एक आसा, फांतीर सोडल्या फुल माथ्या घाल्या बिंदी, बायल मेळ्ळी चंदी हरेताक. सविता तू गेल्या बी मस्त इतले उरतले. वय 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 चोलना भितर चोल वटंबाचे चोल, 4 पवना गोल हरेता हाताक, होकलील हाता घाला धादा कांकण, यजमानाल मात्या कायले दुडवा कणकण, गळो भरलो भांगरान हात भरले कांकणान, मांटो भरला जनान 4 कडेन, नांका घालान तू चकचकी वाप, गौरील रूप ते वकले काम गेले. म्हळ्यार आमकां ते शिंगारलेले वक्कल एक गौरीशी दिसता म्हणून तितले भांगर घालून तशे भांगरा विशयीचे. विमला तुका सांगता. भावान घाले सुतुंगुला भयणी पायाक, बाबाजीक भांगरा बेल्टा हात वाचाक, रशाचो रान्नीक सोंडाचो धुवरू, वकले घाल्या गळ्याक चंदू चक्र सोरू, आमगेले घरा जता जाय मोगारेचे कळे, वरेतान हाता घाला होळ्ळे भांगरा बळे, वराले गळ्याक चंद फुल्ला माळो, चंद चंद भांगरान भरला वकलेल गळो, चेल्ली सावळी जाल्यार गुणान गंभीर, योचन कोर नका हाडता मस्त भांगर, चेल्ली दिसता चंदी चंद्रमुखी, कान्ना घाला चंदी लांबची झुमकी. अशी पुराण म्हणजे भांगराचे वर्णन येत पडतात. कान्नाचे गळ्याचे पायाचे खंयचे खंयचे आभूषण पहिले आशिल्ले, सुतुंगल पायागेचे झुमकी पुढे बारी नो झुमकी. आणि तुम्ही ते कसं गोल गोल ते कसले गोल गोल हाता घालची ते एक गोल गोल कंकण म्हणून तशी तशी दार्ल्यांक येते आपले येद्द होड गोल कड वय म्हणतात ताका बळे म्हणतात. बळे म्हणतात. मुर्गी पाटली थर थर आता आम्ही भांगराचे काय केले त्यानंतर मनशाला एक शरीर रचना प्रत्येकाला विंगड विंगड उरता. ते ताज्या वेळान खरे तर कोणी हासच्या ना ते देवान दिल्ले म्हणून आता आम्ही म्हणताची जाल्यार हो बी म्हणकले एक अलिखित नियम सो कसले म्हणारी राग करून घ्या नाशी
हसून वचका म्हणून एक मनशाल व्यंग दाखव. आता कोणाक एक दांत मुखार उरता, कोण की बेगीन मस्त उलयत उरता, अशी ताज्या बद्दल घडोवन तयार करून शब्द वट्ट करून केलेली होवे उरताची ते ऐकून खुशी पावका अशी. आता भाव एक सांगता, त्यानंतर तुम्ही सांगा. गोडा भितर गोड कुमटे पातळ गोड, मग्या येदे बोड यजमानाले. पानार वाढल्या पेज, पेजेर वाढले तूप, महालक्ष्मी रूप होकली लम गेल्या अशी. तू गेला आणि शरीरा वयल्यान तांगे रूपा वयल्यान खंचवल्या तुम्ही सांगा. आता तू म्हण की आम्ही होवी म्हणका जाल्यार एक एक पंत लोकाल नाव घालताची, चुकून माकून ते कोणाले आमगेले लोकाल बी उरल्यार अशी राग जावच्या ना. आम्ही एक खुशाल एक प्रति पंत हरयताक यजमानाक म्हणचा जायना, थंय कोणाला तरी एक नाव येतले ते कोणाक संबंध ना अशी. आंकड्या भितर आंकडो हजाराचो आंकडो, कुर्ट जालो वांकडो यजमानीलो, काम कोण कुर्ट वांकडो. गावा भायरी घाला सर्कसाचो तंबू, घो मेळो लंबू गिड्डीला ताक. ती गुड्डी तो लंबू. रांचे कोण्या आसा आयदनाचे आडावण, बायल मेली पेडावण हरे ताक. आता पेडावण बी गायब जावच्या लागल्याची, त्यामुळे कोणाक पेडावण म्हळ्या अर्थ गुतच की नाही. पेडावण म्हळ्या कसं म्हणटा कोका जाय. चवथी वेळार करताची पणसापाना खोटे, आंगान बेगीन मोठे होकलेल भयण. आमगेले गोट्यान तू आसा एक पाडी, बायल मेली गिड्डी हरे ताक. रगड्या वैरी पीठ गुडू गुडू जाता, बायलीक मस्त भित्ता गुरमाम आमगेलो. चण्या भितर चणो फुलयलो चणो, दांताचो फोणो सुमतीक. आमगेले बेलीक आसा एक बड्डो, माव मेळ्ळो गिड्डो हरे ताक. कायलीर घाल्ल्या सान सान पोळे, शैला पाचील पिंगशे दोळे. सबिता करतो मी तेचे केलो आशिल विषय सांगतना खूप येऊन काही पुढे वरण त्या चमकलेले आशिल विषय सांगतो जाल्यार ते एका पटी कोप येता. नाही आता पळयत आमी सांगिल्ले गुड्डी होकल लांब ते उठू दोळ्या दिसचे जाल्यार कशें की म्हणटा कंड आगे ಹೇಳಿದ್ರೆ कंडाದಂತೆ कोप तशी मागीर मागीर तशी उरलोवचें चल होवी म्हणचे राबले म्हण म्हणटा आशिल्लींचे. पळत थंडी जल तेन्ना नांका येता पिणसो, मावू मेळ्ळो कणसो वकलेक बद तो कणसो जाल्यार कणस म्हणून सकडाल जण येदो सांगता खूप येता ताका. आमगेर जगली रस होडी एकी गेरशी, माई मेळ्ळी जर्शी वरे ताक. जर्शी म्हळ्यार मात्र जर्सी ऐकल, माई मेळ्ळी जर्शी म्हळ्यार तितली होडी म्हणून. आमगेर घरांत मस्त आड्डावण, माई मेळ्ळी पेडावण वकले कहीण म्हणाल म्हणके. आता पेडावण कसं म्हणून म्हणल्यार पक्कन कोणाके कळेश ना, पेडावण कसं म्हणून गोत ना. तशी केलो विषय पळय आचिल म्हणके सांगिल तेन्ना खूप येता. केलो ते चंदायर हासून गमतेर काण घेत लोक येस जाल्यार आम्ही आलोचन करता म्हळ्यार पुढे जनान कशें आमी वेळ काडचो. आता अर्ध घंटो एक अर्ध दिवस भितर वाडीक जाली पुढे तशी नाही ना. 3-4 दिवस म्हणताना एक दिवस अशी वताना एक गंमत आहे का आणि पुरा जन ಒಟ್ಟು मेंटचेशेल नव्हते ना. आता रस पडले बी तर दुसरे गावात टोरा म्हणून होतात ते लग्न ते 5-6 दिवसाचे आणि पहिले 5-6 दिवस येऊन मदतीक म्हणून येऊचे लागीच संबंध वयबा तशी करणं आणि पुरे घरान तू खुर्चेशील न्हू खाण धरलेले ओडी हापोड पूर तेन्ना ते एक लग्न म्हळ्यार सगळे जणांक एक महिना पण पुरसत ते जावका आशिल्ले 5 दिवस पडून राबचे मागीर रित्तान येवच्या कयस ना केल्लें काम रित्ताच्या ना हांवें तें मात्र म्हाका दिसता वनिता तें गम्मत आनी आमकां मेळ्ळें ना ते ती प्रीती ते एकमेळी
ना आणि आता लोक आयल्यार बिची भायर हॉटलान तो राबोवचे पहिले तशें नाही घरान टूर हापचे पुढे आणि ते लग्ना पहिले घरात एक देवकार्य म्हणून जाता त्यांना ते 5 बायलां वट्ट जाऊन तांदूळ धुवून घेऊन बायंकडे वचून तांदूळ ते कसं एक ಗೆರ್ಶಿ मोर म्हणून ते हाचे उरता वाशाचे तांतू वरई तांतू आम्ही तांदूळ धुवून कडी दांतेरी तो त्यांना बिहोवी म्हणत आशिल्ले पायस करता ते दिवस देवाकामा दिवस पायस करता वाडे तांदूळ धुवचे म्हणे आता असते ताकडे सगळं आणि वड करच्यो आशिल्ल्यो बाई तांदळाचे तांदूळ त्यांना कोरनो ते 10 दिवस पण नांदी दवरता पण मागीर पुरे ते तुळशीला कसं की परे करता आशिल्ले वड कोरनो तोच वड मागीर लग्नात तुळच्यो तशी वड आणि वडे पायस तर ते त्यांना बी सुमार आणि एकल्यान म्हण भितर अनेकले उमेद अशी ताण 2 म्हळ्या हांव 1-2 म्हणटा आणि ते तू सांगील म्हणके ते हांव म्हणेल म्हणके तू म्हणका म्हणना तू गेल तोंड नाही तू म्हणचे तुगेल रागा प्रकार तू म्हणचे शिवाय ताका अशी जेवका ताका लिखीत आणि अंकित कसले ना आमके म्हणतात कसे केले तशें म्हणचे आशिल्ले तेंचे टाइमपास तांगेल एक यो कितले बरे म्हणपळे म्हणून कडे दिसता एक तांगेल ती साहित्य भायर पडता आमगेला म्हणके काय मस्त शिकी लोक नाही तो जाल्यार तांगेल अनुभव आस पडे ते अनुभवाचे हे मुखार एकली तोंडार दुखून एकली जानपद म्हणजे एकल्या तोंडार दुखून एकल्या तोंडार येऊन तेंच्यात लोकवेद तेंच्यात आता हे पोर पाप ते जोशनान आमगेले कामतेन हे केल्ले निमित्त आमके ते वाजू काय म्हणलें आमके ते विषय कळलो आता आम्ही अशी सांगेल निमित्ती ऐकतल्यांक येदो कळतलो त्यांनी ते बूक घेऊन पळयले तांकां विषय कळतलो त्या निमित्त हे पुरा ओरोन घेऊ का वनिता आम्ही आणि आता तुका एक होवी ते 3-4 नमुन्यान बी म्हणे आता पहिले हे आशिल्ले रान्नी वचो सो तू बी तावळी एक सांगून दिसता रश्याच्या घाला एक फळो चारी दी कांदळो यजमानीक तेचीची रश्याच्या रान्नी दवरला आदन बायल मेळ्ळी निधन यशवंताक अशी तू गेल्या बी अशी एक होवीचे विविध रितीन म्हणील उरल्यार सांगिता नळ्या भितर नळो मंगळुराचो नळो होरेत मेळ्ळो काळो हकले तुका तशीच अनेक नळ्या भितर नळो मंगळुराचो नळो होरेतान मारलो दोळो ज्योती काम गेले ते आता तू होरेत मेळ्ळो काळो म्हणपळे ते हकलीकरण म्हणील उरला रे पटक्क नाही ताका जबाब दिताचे होरेतकार काळो म्हणून बेजार करू नका आमगेले हितलान तास मंटवारी वाळी वेणी मेळ्ळी गोरी वकले कावसूक म्हण तशी चेल्लेकारान मळीच ताक चेली करो काय तो कोरका म्हणना आमगेली चेली काय तसल नाही म्हणून ते संबंध पाविले तसे म्हणतात कुठल्या येतात अनेक पट्टी भितर पट्टी जायच कळ्या पट्टी उलोच भारी फट्टी रूप मायेन दक्षिण घेवच्या गट्टी आमगेल पट्टी भितर पट्टी जायची पुल्ला पट्टी दक्षिण घेवच्या गट्टी आमगेल बटमामू गट्टी अनेक फोडी भितर फोडी जीव कडगी फोडी लाका एक जोडी अभिषेकाला गेले
फोडी भितर फोडी जीव कडगी फोडी गोवालाग उलोवची तोडी होकले लांब गेले अशी असे एकच ताका विविधता हाडची फोडी भितर फोडी आळवा माडी फोडी किरवण चल्ली जडी बटमा मारी किरवण जल्ली जडी सर्वजण बटमा मामाक्षी पाप केलो बटमा मांक कुशीन हसतलींची जाल्यार बटमा मासुरो एक सांगचे बटमा दोन होवी तुमगेले म्हणटाची म्हणटा तांणी गम्मत नव्हे म्हण एक छंदायर काण घेताची अनेक आसा हेची फोडी भितर फोडीची फोडी भितर फोडी जीवी कडगी फोडी मामा गर्वची तोडी होरेता काम गेले अनेक फोडी भितर फोडी जीवी कडगी फोडी राधा कृष्णावरी आईची जोडी अशी तांकां एक देवाले अशी देव म्हणले आणि आमगेले गोट्यान तू आसा एक पाडी बायल मेळ्ळी गिड्डी सुरेश अण्णाक आमगेले गोट्यान तू आसा एक पाडी दावी मिशी गिड्डी होरेताल भावाली अशी एक मस्किरीशी खुशाली बिंदी भितर बिंदी अळसंद्याची बिंदी बायल मेळ्ळी चंदी होरेता काम गेले अशीची तीन मळी म्हणकी मायक एक अशी बिंदी भितर बिंदी अळसंद्याची बिंदी माई मेळ्ळी चंदी होकले तू का ते वेणी बेगीन होगले शिकलेली म्हणकीची खुशी जात पडाय मावांकय माईंकय अशी पर्या म्हणताना बारीक खुश जात पडता तर हे उठो एक नंबर झालं अनेक मारी स्वभावाची री बी म्हणचुरता लग्गी संबंधिकांक स्वभाव गुतुरता हे स्वभाव वयल्यान सुमारितल्या हवेसाची एक हांव सांगता मठा बायक घाला एक गडगडो मेवण भारी बडबड हरेता आलो अशी उलयत उरता म्हणून हा चढ उलयता म्हणून ताज्या वयल्यान कळता तांकां गेले आज पळय ಚೆಲ್ಲಿ ಗೋರಿ ಜಾವನೋ ಗುಣಾನ ಗಂಭೀರ ಸ್ವಭಾವಾನ ಭಂಗರ ಅವಕ್ಲೇಲ್ आवसो एक वातीन हजार दिवो जळता सकडांका पोन उलयता वरेतल बापूसो मांटवाचे द्राक आस एकी दिवली तान भूक निवली वरांक पळोनो तितली चंद त्यांनी बर तराने बर देवस्थाना गेल्यार काढता देवाक सुत्तो आजाल मोगान तो वरे तमगेलो तांणी परे तांगेले मोगाचे म्हणतना बदची नात्राले वारडिकनी पळोवचे म्हळ्यार राज्य कितली खुशी त्याने अशी सांगता तांकां आनीक खुशी तोंड इतले रुंद जेवचे आसा बारीक खुश जाता आणि आता वर्ष जाल्ली तांकां एक नमुने कसो म्हणटात म्हण आयकोचे आवड उरता ते वयर चढच्या जायना जाल्यार तिके वचून चढ बसून आयकता कान दिवन आयकताची तांगेले विशय सांगी म्हण तांकां खुश जावचे रागा भितर रागू मालकमसू रागू नाती म्हणल्यार मोगू वकले लाजाक मायदरान तुलो माड्डो कातळेन गोडू गुणान बारी होडू वकलेल मावळो तशी तमी ओगळसूच्या बाय ओगळसूच्या आता हे सर्व पहिले कला धन चल नायला आता आमगेले उठो हे स्वभावा वैरी म्हाका वरी एक चार गोत आसा सांगता आमगेले बागलाक आसा एक चिळको हुळक्या भितर हुळको हरेताल भाऊ कामामध्ये रागू जनामध्ये हासू घडे एक एक वेसू मायंगेल आमगेलो आमगेले बागलान तू आसा चंद तुळशी काम करच्या आळशी हकलेल भाईण तोपा भितर तोपू कलईचो तोपू नांका तुदीर कोपू गीत मायेक रेशमेचे कापडाक जरीची कसुरी काम करच्या हुशारी होकल आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रांत लायले चंद चंद चित्र
चंदाईचे उत्र वनिता वहिनीले म्हाका बी सोडील ना अशी एक थोडशे आसा मारी थंय आता तू हे आता बशील कणी ना तयार केली एक अशी पुढे जनान पुढे केलेले तशी आता एक करची पडते करेक्ट तिने सांगेन पडे तशी जी मामाये उज्वनास गणपती बामणाची री प्रीती आमगेल वनिताक तशी कशी ते तशी करता मागीर मायदारान तुला माड्डो कातलीन गोडो म्हणून पळे दुडवान आमगेले होडो म्हणून तांगेली आमगेले होड्डस तिका तांणी सांगचे तेन्ना कोडग्याल गांवांतू जाल्ली आकाशवाणी बेंगळूर शहरा राणी वरेता भयणी आमगेली बेंगळूर शहरात कोण आयल्या म्हणून कळवे निर्लेपा कायली री घाला एकू पोळो चेल्यांची री दोळो वरेता भावाक मेरी हे आता तू आता घाल आताचे निर्लेपा कायले आता पुढे रनिंग सोणाचो कापू जाल्यार आता निर्लेपा कायल्यार घालनो हे चेल्ल्याल बावंड आता कसं म्हणल्यार देड्डे बस चेल्ल्याल बाव आणि दोड पळयत आनी म्हाका कोण चिल्लेस म्हणटा मेळटा म्हणून मागीर रेगड्या वयले पीठ गुडू गुडू जाता चेल्यांक लायन मारता वकलेल बाव आता बरें आनी तांगे लायन मारचे तशें बरें म्हणारे हे आता घालाचे आनी कसं म्हणारे पुढे वार्डीक आनी एक ऐन म्हणतना तांत तेन्ना सोदून कितली की वार्डीक पुढे कशी करचो चिल्लीक देड्डे बशील कोण ती कितली प्राय ती कोणाल चिल्ली तेन्ना एक ते दोळ दवरता तेन्नाचे तशी एक आमगेले त्या खातीर म्हणचे कारण मुंजी म्हणून फुडें जनान केलेले तेंची तशी पूण एक वट्टू जावन संबंध वाडोवका संबंध वरून घेवका म्हणाल काय तर मालगड्याल मन अस पडता तांगे भयंकर आत्ताच बरं विंगड रीत आता पण मोबाईल युग आता खंय खंय चिल्ली लग्न म्हटल्या म्हणून स्वच्छ कष्ट ना जाला ते पहिले आदीर पोरा येता पोरा कोणा जाल्यार फुडेचे ते काडलेले तितले त्यांनी दीर्घ त्यांनी दाम्पत्य जीवन करचें आशिल्लें आत्ता ते आमकां तसं दाम्पत्य जीवन आनी भारी कष्ट करनाची म्हूण म्हणा आत्ताच कष्ट विंगड तेव्हाच कष्ट तू एक थोडे आधुनिक मॉडर्न आधुनिक म्हणणे इलेक्शना वेळा सकड मागता फोटो नवे वरेतान घाला भारी चंदू कोटू गोडी म्हणल्यार गोडी आपूस आंबे फोडी लाकाये की जोडी वरेत वकलाली आंगणान तुली तुळस शेडीन बरयली अर्तीन वाडयली वकले आमगेले प्रितीन वाडयली तिका म्हणून बाशिंगाच्यो गोंडो हेता तेता हालता आशेन चोयता वकल वरेता आमगेले तुपा बित तुप गावचे गायचे तुप भारी चंद रूप परताल आमगेले उतरे लोण्यान तुली आगुळ काढल्यावरी पुढच्या भारी गोरी वकल आमगेली आमगेले कपटांत रुपयाचे आयदन जावय मेळ्ळो सज्जन वकले बापसूक आपयले तेन्ना पावच्याक ना वेळू गुणान भांगर वरेता लावसू आईचे भारडी केक तळ्या पोळवडी मुंबई शहरा लेडी वरेताल बहिणी त्यांना मुंबई म्हणून व्हडले त्यांना काल आता दुबई लेडी म्हणून तशी तो हो म्हणून बेद बाबू सरळ स्वभावाचो वकले बापूसू आमगेले हितलान तू जत्ता शंकरा पुल्ल चंदायेचे उत वरेताल बापसूले असे तिथले होगळ चिल्ले तिथले तांकां वरेतात तांच्या कुय जावन चिले चंद करून पुढं खाता न्ही म्हणून नाही मॅ आणि एक लग्नाक तांणी आयल्या म्हळ्यार तांगेले बरेक आमी हे कर का म्हणून उरता ते बरे रितीन म्हळ्यार प्रीती म्हळ्यार वाडता पळय आणि उलयतना पक्कन ते शिव उलयले जाल्यार पांय मागीर कश्टार पडून जायना
आणि त्यांना वाद्य पण असेल की नागस्वर्श नादस्वर्श नाही नागस्वर लायक असे देवस्थानाचं आणि चढती घरान जेवचे असेल म्हणजे अंगणात पुरा मंटव घालू त्या मडला त्या पळे मडवारचो मांडव आणि ते मडला मांडव घाल्यार धग जायना आत पळे ते उट्टू गणीन पडदे घाल न्हू एक नंबर लग्न मांडव बसल्यार धग आंगणान बी केल बा पण पहिले आंगणान तू करत आशिल्ले ते मडलाचे उरच्या दिकून वार येत गॅप उरत नाही वार येत सांगून मिठाई करोची 7-8 दिवस पुढे मस्त व्यवस्थाची विषयान तू बदलची आमगेले हांगा भारी मिठाईचे असत मामून बटवळा पूरे तें करचे बाप वर्ष पुरे मिठाई उंडनी तेन्ना तो रांदपी मामला बिल उरता तागेल बी बरो गुर्तू जालो उरता ताक एक 4 होय म्हणटा कॉमेडी पुरे गंमत करचे तागेले विषय गंमत तशी म्हणून आता होक्कल लग्न मॉडर्न होवियो म्हण सांगितलं तशीची मॉडर्न अंतुलान एक 4 होवियो गाडी भितर गाडी लक्झुरीची गाडी चरडुवा खेळोची तोडी होरेता लावैक बिडी भितर बिडी 30 नंबरा बिडी कुमटे गावची लेडी होक्कलाम गेले फिरच्या वच्चा गाडीन तू आजी घाला पेट्रोल बायलीर भारी कंट्रोल पुतू मामाक सिटी भितर सिटी कुकराची सिटी बायल मेळ्ळी ब्युटी होरेता काम गेले अशी म्हळ्यार होकलेले वर्णन केलेली म्हणटा मोहन माळी कासा 5 ग्रामा आंकडो सेल्फी काढतना चेलेलो कुर्ट वांकडो मोबाईल मोबाईल युग सेल्फी काढते आता तुम्ही सांगेल म्हण की तावळ एक निर्लेप्तव्यार तशी निर्लेप्तव्यार घाला सन्न सन्न पोळे चारी दिकान दोळे होकलेल भावालो अशी आता परत निर्लेप वचून दुसरं तवायला आता होवे बी दुसरे येताशे दिसता निर्लेप वचून मातीचे पुरायला आणि ते पहिलेचे बिडाची होवे बी बिडा तवा म्हणत कितके त्या तशीच पुऱ्यापास मातीचे यूज करका काय लिदरलेले पाड पिवचे गुलगुलो पुऱ्यात तांतयला कुकर आयला छांग म्हणते मागीर ताका होवी करचे आता होक्कले लग्न कंदीच म्हणबीतर हांव एक नमुनो हुस्को उरता तेन्ना ते होव्यातल्यान उपदेश दिवचे तशी उपदेश दिवचे एक सुमार होवी आसाची मगे की हांव एक 2 सांगता कडी तुम्ही सांगा घरान दिवो लाई प्रीती सर्वांक दाखई दिलील घर मुखार हाडका तुवे पोरी आमगेले हितला तू पणस पिकलो रुकारी चलय चंदायरी घरदार पोरी अशी एक उपदेश तिने कशी उरका तिगेले हांचो म्हणून तशी तुमकां गुत्ताशिल्ले उपदेश एतनाने लारी वतन खांद्यारी हास्त संसार करी गोवा बरोबरी अशी म्हळ्यार तू चंद कोण संसार करून उरपरा म्हण एक सांगचे सबिता तू जल्लेल घरा प्रीती दिल्लेल घरा दिवनो दोन्ही घरा खुजवाडो दिवका धुवे घरान तू दिवो लावनो प्रीती सर्वांक कोरनो मुखारी येवका तुवें जगांतो माय मामान म्हणलें उत्तर मनात घेवका तांगेल उतरां केन्नाय मानू दिवका दिवच्या कोयो घेवका घेवचे भाग्याम जावका सगळ्या बरची आम्ही चंदायेनी राबोका म्हण धुवे तशी सांगचे कसन जाल्यार माय मामाल घर आमकां चेलयांक कशें म्हणून 2 घर उद्धार करचे काय अशें आमगेले
आम्ही तुमका दिलेली त्यावेळी घर उद्धार जाव का कुळा. कोणा त्यांची दोघोई हय. हा आमगेल घर उद्धार केले मग 2 घर उद्धार करता मग कितली चंद उपदेश पडव नीता वय. पुढे त्या दिवचे तांका आत्ता उपदेश आयकोच्या काही पुरसत ना दितली मनशनाचे जाल्यार हे होव्या वेळ बरे असा बाकी वेळ उपदेश दिला त्यांनी उठून वचत होता वय. हे उठच्या बी जायना ऐको का ऐकू का पडता जाल्यार ऐकलेली तशी म्हणके चल गेल्या रे आमगेले के संसार बार चंदायर जायत जाल्यार आता बुद्धन तसा चेरडुवा वय चल्लो चिले बारी बुद्धन तसं म्हणजे शिकवण तसला चिले पुढे जन शिकवण नाटल्या रे तांगेले की नमने विंगड नमने चंदाय आशिले माय म्हणाली हांव सुशी हांव सुशा जावन सान प्रेयर वाली करची मागीर पण हांवसून कितले शिकयता तर 15 वर्सार वाडीचे 15 वर्स हांवसू लागी मागीर तांणी नव शिकवचे मागीर संप्रदाय तांगेलो शिकून वता आसली चेडू आता पुरा प्रायज तर वाडीक तांगेलो पुरा जाता जाल्यार बुद्धंत काय असतं चेडवा बुद्धंत काय असतं चंद कोण वताची आता मी इतले होव्यान तो देवाल झाले आभूषण भांगराच झाले स्वभाव शरीरारी मॉडर्न ते सोन आणि खंचे तुमगेले होवे उरले रे आता हांग सांगच्या ना ते खंचे नाशी विंगड खंचे असावे बट मामा एक सांग हा सांग सांग फुला भितर फुला चंद शमते फुल मुडे येदे ढोल बट मम्माले मागीर तुगेले कस्तूर मोगारे कळ्याक भारी चंदू वासू मारला पंच कासू आमगेल बट मामान तशें तागेले कासाचे चंदू कास मारला म्हणले ढोल आसा वय वय गाड आसा एक जोक करून ताका मनशाक मागीर तेंची आनीक जावई पुर्ती केले म्हण हिल्ले भितर हिल्ले कारातेचे हिल्ले जावई पुर्ती केले होकले लावय हिल्ली म्हणारी कारातेचे एक रान सुकीशे ते एक स्पेशल जावई पुर्ती केले म्हणून रोयन अनेक वाया भितर वायू मिटका केली वायू गावा एक रायू पुतमा माम गेलो अशी एक आणि एक कॉमन हांव ऐकल्या सानपणा धन आत्तवर्क आबोलीचे फुल तांबडे तांबडे दिसता हरेता पळोवन हसता वक्कल तुमगेली वय वय ते तांबडे तांबडे फुला रे पहिलेचे कार्यक्रमांक आबोली उरता आशिल्ली मागीर तांणी थंगची थंय ते आबोली हाळी पळोवन की आबोली फूल पळोवन आबोल जावूक आशिल्ले आणि बाकीचे आबोल जावूक आशिल्ले पुरी तेंची आबोली जाल्ला की कसं म्हणून आबोली मेळना जाल्यार बी खंय तरी केरीर पहिले सांगून दवरचे सांगून दवरना ते जावूक आशिल्ले हांग बाशिंगशे बांदतशिल्ले हाताक वय हाता बांदतशिल्ले मुंजे वडारी वरेता टोपीक बांदूचे हाता पुऱ्या बांदूचे बारीक चंद दिसतशे तेन्ना तेचे फूल मेळटा आशिल्ले आतां आमकां उट्टू भायले देशासान बी फूल येता तेन्ना आमकां गांवाची तेची सीजन उरता आणि बाकी फुल्लय नाशिल्ली तेन्ना वय गोरटी मोगारे चांप्या शेवते नवे मागीर एक मोगार एक साधारण आशिल्ले जाय आनी जाय वडारी श्रावणा म्हणल्यार जाय मोगारे तेजे मोगाराची जायची कळ्या पट्टी म्हणटा जायची कळ्या ते एक हे आनी तेजे वास बाकी आसा की गोट्या भितर गाई एद्र्या घाल्या तण पहिले यजमानपण ज्योती मामीले अशी कोणाले तरी फर्स्ट कारण करत असताना अशी म्हणचे रोईनाशी गादीना धईनाशी ताकना हवीनाशी चंदायना उडदा मुर्ताक मागीर म्हणचे इतले होव्यो म्हणल्यार पुरो म्हणून दिसता साबार म्हणल्यार जनांक रागो येता म्हणून मागीर कडेरी म्हणल्यार ह्यो कितल्या बांगिले म्हणून अशें म्हणून कडेरी पूर म्हण दिसता म्हणून मागीर तातूंत ना म्हण कसले ना बागील दोरची पद म्हणी आसता वय बागील दोरची पद मागीर तांकां हें करतना कसो तुगेले शेष आरती करतना शोभाने तें बरें आसता तातूंत बागील धरची पद की बागील धर ते नाव घेवचें गोवा नाव घेवचें ते होवी वारी उरता न्हय वय गोवा नाव घेवचें आशिल्लें
तशें. मात्यान आतां बरें. गोवा नांव घेवचें शाणा आनी- बायलेन नांव घेवचें भयण्याक सांगचें, भयण्याक भयण्याक मकर कोण सांगचें वय, वय, आशिल्लें. वय, तें पुरें आशिल्लें. वय वय आता घर भरणी आमगेल्या हॉलान तो जाता जाता वय, वय. तसं नाही तर टाइम नाताय. वय. आणि ते खेळ खेळत आशिल्ले वय वय मुद्दे सोदूचे वक्कल खेळ. वक्कल खेळचे म्हण पळय तांते एक मुद्दीशे घाल न्हू बट मामान जाय म्हणून नाटकशे करचे कडे बदा मागीर मुद्दे घालता एक ताचे पयशे फुडें पातळ जेव घाल न्हू म्हळ्यार अशी एक खेळ खेळ. गंमत म्हणून गंमत ते लागीं जेवच्या काय जाल्यार तितले वय, वय. पुढे आता म्हणके पळोवन आनी मस्त वर्डी ना करना ना वय फोटो प्रीती येवच्या का हम्म. वय 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 गुर्तू वाडोवन सलगी- घेवची सलगी तसं. जेवची. सलगी जेवच्याक वय. सलगी जेवच्याक आतां सलगी जावन तर वारडीक जेवची न्हू आनी जावं लायक म्हणया नाही एक लेकर लायक जाल्यार मस्त फुडेच वारडी कशी म्हणारे कितली जाणांक दारू तिनसना तांणी बकले तोंड पळोवचें. पळोवचें वय. म्हण आयकलें हांव आयकलें हम्म, हम्म. गोत अंतरपट म्हण धरचे ताजे खातीर ना कोण म्हणून गोतना कसं म्हणून तांगेलें निमून करचें नाही मालगड्यान वय. अशी उतर दिवचे वय गो अशी तुका वारडीक तो चलो तेन्ना चेडवाल मनाक चल कसं तशी. म्हणारे आमकां आनम वायट करनाची बरें करचें आमकां आनमान म्हणून जाल्यार आज काल ते बारीक कश्ट आज काल अशें आमकां लायक चेले चेडून तांणी ओपल जाल्यार उस्कून ना पळय मागीर एक बारीक कश्ट ना तशी इतले होवे आयकले म्हाका दिसता आतां उट्टू लोकांक मेळ्ळें एक 50 वयर आमी होवे सांगले कितकी त्यामुळे होव्या कार्यक्रम लग्ना वेळ आता एक 8 तासाचे लग्नान मोकळीक जाता सकाळी दिब्बण भायर सण गेला न्ही सांजेर भितर घरा वताची तांतू एक 10 मिनिटाची पणी हो कार्यक्रम दवर न्हू एक चंदाई हाडोवच्या जाता म्हणून आमकां गुत्त आशिल्लें जालें तितले होव्यो आमी हांगा सांगचा प्रयत्न केला आणि तुमकां कोणाक गुत्त उरल्यार बी तुमी कॉमेंट्सान घालच्या ना हाज्या भायल आनी कोणी मागीर आमगेल बी बेगीन वाढतलो संग्रह होव्याचो उट्टू लोकांक कळतले आणि आज हांगा तुम्ही उट्टू लोक येवन हे चंदकन हो कार्यक्रम करून दिले बद्दल सर्वांक मेघे कडच्यान अनेक पण धन्यवाद आणि आमगेल सर्व वीक्षकांक बी धन्यवाद.